सेंट्रल जेल आमची आग्वादा आणि हांगासर आता पळय ट्युरिस्टांक पयशे आसा. ट्युरिस्टांक पयशे आपूण आमच्या लोकलांकूय हांगासर पळय पयशे काडटात यार. फायनली गायस हांव भरला पापाच्या पर्ये वांगडा गाडी चलयता बसलेले. दोन एक मुली आणि मुलगा गेला होता डेट मारायला, तिकडच झाला ठार. बार झाला. दे 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 ना 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 दे. सो गायस आम्ही पयात गाडी घेऊन वयता भितर जंगलात ऑफ रोडिंग करता. सो गायज आम्ही आता येयल्या पळय काय बरो हांगा सनसेट पळय. हे पळय आता तेणी तो मसालो केलो. ह्या मसाल्याची कितें रेसिपी बाबा कितें खबर ना, हांव आत्ता पावला पळय. रे वा हांगा बरो ज्यूस आसा, पियोया न्हू अभी. जीपे लगता है मेरा काय गारंटी ना होता है तो पता नहीं. आपका जीपे आपको पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा. आमच्याकडे कॅश आसा ना, हीच प्रॉब्लेम जाता. तर अभी तेका खबर ना खंय जीपे आसा काय ना तो. होता है तो देखो खंय कित्याक बसता आमचो टायम वेस्ट करपाचो. मागीर बसी आले आणि मागीर होना परत एटीएम आणून नाच बेसले सारकें. पैसे कडेन हांगा पळय हांगा एक ज्यूस आहा. हांगासर आसा जीपे है मेरे आपके पास. म्हाका पायनॅपल. पायनॅपल ज्यूस म्हाजो सारको फेवरेट. तुका कसलो आवडटा? पायनॅपल. कित्याक? कित्याक तुका आवडटा? संत्रा पळया बरी आहा. ज्यूस पिवपाक रावला आनी तुमकां खबरूच आसा न्हू, पायनॅपल पिवत जाल्यार टॉक्सीक देंवता सारकें फूल पावर. हवी हांगासर दारां आसा पळय न्हू, म्हारग आसतली न्हू. हय म्हारग आसतली न्हू. शिवोले काय खंय तरी बरें सवाय मेळटा म्हणून आयकलां. सो गायस आमकां न्हू बेडरुमाक लागून न्हू दार जाय आसले. सो आमी ते सोदता. खंयसर पळोवंक गेल्यार कितली कासले टू 4-5 हजार सांगता. म्हारग न्हू. आतां पळोवंक जाय आनी आमचे मेन डोर आसा ते चेंज करपाक जाय. बरें कसले तरी घालपाक जाय. खूब ओल्ड जाले, 40 इयर्स 50 इयर्स जाले न्हू त्या खातीर. सो गायज आमी आतां वयतात तेलाक वयतात तेलाक. देव देवता. गायस सो काय पळय भायर सरच्या पयलीं आतां पयलीं फिलअप करता पेट्रोल. पेट्रोल पळय कितलें जाला पळय तें 96 जाला पेट्रोल. पेट्रोल घालता पयलीं आनी मागीर चलली भायर. सो गायज हे पळय आमी येयल्लेले आसा आतां कितें म्हणटा तें आमचें सेंट्रल जेल आमची आग्वादा. आनी हांगासर आतां पळय ट्युरिस्टांक पयशे आसा. ट्युरिस्टांक पयशे आपूण आमच्या लोकलांकूय हांगासर पळय पयशे काडटात. आतां आय डोंट नो फॉर वॉट रिजन. आतां थंयसर बरयल्लो आसा पळय 2 व्हिलर 50 आनी 4 व्हिलर 100 रुपीज म्हणून. आनी बसीस 200 रुपीज. बस का 200 ना रे भैया, बस का 200. सो गायस हे पळय आमी हांगासर पे करता 50 रुपीज. त्यांच्या बाबड्यांचे काम ते. हां 50 ना बिलकुल. थोड़ा इस तरफ टिकट दे दे 2 व्हीलर का. बरं 50 रुपीज टिकेट आहा हांगा. म्हाका जाल्यार हांगाल्यान डायरेक्ट वचो शकता आसलो, पण हांवें मुद्दम ही टिकेट काडल्या कित्याक. सो गायज पळय हो व्यू पळयात. आनी ही आमची जेल आग्वादा जेल पळयल्यार कशी आहा ती. आनी हांगा तुमकां जर कोणाक खबर आहा जाल्यार जिमी गाजदार म्हणटा पळय तो डायमंड मर्चंटाचो बंगलो आहा पळय हांगासर. आनी अशें आयकलां की हांगासर एक सबमरीन पासून आहा म्हणून. हे कितलें खरें कितलें ना तें तुमकां खबरूच आसतलें न्हू. आनी वाटेर येता आसतना तुमी पळयल्या न्हू ही टिकेट 50 रुपया 2 व्हिलरीक आसली. म्हाका जाल्यार हांव डायरेक्ट येवं शकता आसलो. म्हाका एक फोन मारपाची गरज आसली फक्त. पण हांवें कितें केलें जाणा ही मुद्दम तुमकां दाखोवपा खातीर ही टिकेट काडली 50 रुपीसाची पळय.
तो वॉच म्हणटालो म्हाका डायरेक्ट, पण हांवें म्हणटा नाका 50 रुपीसाची टिकेट तेजी काडली हांवें आनी सकयल देंवलो तुमकां दाखोवपाक. हांगासर तुमी येता न्हू जाल्यार 50 रुपीज तुमकां लागू. बायक घेवन येता जाल्यार, कार घेवन येता जाल्यार 100 रुपीज न्हू. हय तूं आतां खंय आहा? हांव आहा आतां आगवदा जेली कडेन कित्याक येयला? व्यू पळोवपाक. न्यू पोंग म्हणजे व्यू पळोवपाक येयला. व्यू पोंग येयलाय तूं? हय, बरें बरें आसा आहे मगो तूं दादा. तूं दादा न्हू. पेश तूं खंय येयला? अवी पण हांव कितले वयर रावला, वारे घेता कसले मारे? बिचाचे. काय काय तूं आतां खंय येयला? जेलीन? हय, जेलीच्या भायर. काय काय ती पळय ही आगवादा जेल हांगाली न्हू. हॉटेल आहा न्हू अवी, कोण तरी बसल्या. हो थंय हॉटेल आहा जाणा. हे पळय हांगासर पळय पळयला, हांगासर बसोंक मेळटा पळय ओपन एअर पळयला न्हू. हांव आता थंय वयतलो जाल्यार 500 रुपया टिकेट न्हू. म्हाका खबर ना रे कितली टिकेट ती. चडूच आसतली अवी. ही खूप उंच आहा मरे अवी गाडी हय एरोक्सा पेक्षा. अरे माझे पायच पावना. अरे 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 हय मगो. अरे 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 असं चलप. चल खंयच्यान लावन मारून. मार मार चल बेगीन. ते बटन दामून धरू नाका गाडयेचो. बाय बाय. गाडयेची हायट वाडयल्या हांवें मुद्दम. तूं चलवता म्हणून गाडी. अशें यो मागीर अशी उडकी घालो देवा. तुका व्हरो रावना. चल यो तुका बी व्हरता. तूं म्हाज्या फाटसून बस. पापाचे परयेचे काय धड लागना म्हणून हांवें खूद एक हेल्मेट घातलेलें आसा. आतां हांव म्हाजी सेफ्टी पळयता आनी गाडयेर बसता. आणि म्हाका हेल्मेट. तुका सेफ्टी कित्याक जाय? तुजे कडेन काय बरें चश्मा आमगे बेगीन बस व्हडले. बेगीन बस. म्हाका काय तेका ना म्हाजें. चलताच बस हा. चल बसलो. हय स्टँड काडला. हय काडला. चल कोणशांनी शेकाऱ्या आहा. शेकाऱ्यांनी व्हरो नाका गाडी. ओके फायनली गायज हांव भरला पापाच्या पर्ये वांगडा गाडी चलयता पळय गाडी गॅस बी सोडून जातले. हय अहवत अहवत अशें? जातोळा अहवत. आ काय कितें जाता फूल पावर जाले. हे पळय मोडूंक फूल म्हाका ओडटा रे. तो पुरो व्हडलो लावन जालो तो. 1 किलोमीटर काबार जालो आजचो. दे 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 दे. ना 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 दे. no, 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 no. आता स्टँडार मगो बापायगेर वयता आतां रिवर्सांग. लागली. हो इतली हायट कित्याक सगळ्या वाडयता. सिटाक झरे घातले पळय तुवें म्हाज्या. हा माझार झरे घालपाक. सो गायस आम्ही पळयात गाडी घेऊन वयता भितर जंगलान. ऑफ रोडिंग करता. धड न्हू पडली जाल्यार पडली. सो गायस हांगासर पळयात काय बरो व्यू आसा तो. पळयात वाव. गायज तुम्ही माझी फाटली व्हिडिओज पळयलेले, माझे फाटले व्लॉग्स पळयलेले जाल्यार हें हांवें आनी म्हाज्या फ्रेंडान आख्खे साफ केलेले पळय. हे बियरीच्यो पाटल्यो ह्यो सगळ्यो हे सगळे न्हू हांवें सगळे साफ केलेले आमी. तेणे आयचे डेटीन हे पळय परत जाले आसले थंय. कसले लोक पळय हांगा संवसारान भरल्या. सूर मारले बाटल्यो काडल्या आनी हांव उडयल्यो पळय. सगळे क्लीन केल्लेले हांवें सगळे. हांगाले बियरीच्यो बाटल्यो बीन सगळ्यो हांवें काडलेल्यो पळय हांगासर. हांवें आनी म्हाज्या फ्रेंडान परत आहले थंय परत घाण जाली पळय हांगासर. ही पळय आता हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता जे ट्युरिस्ट हांगा येता. जो भी टूरिस्ट लोग इधर गोवा में आ रहे हैं घूमने के लिए ना, आप पियो बैठो मजे करो, पर जो भी चीज़ है ना उठा के एक डस्टबिन में फेंको, नहीं तो अपना कैरी अपना पोती में डाल के किधर जाके एमएमसी के डब्बे में जाके फेक दो. हांगासर तुमी येतात पळय गायज हांगा पळय कितें केलां हें तें पळय. काय बरो हांगासर व्यू आसा आनी हांगासर इतली घाण आसा. जस्ट इमॅजीन आमचें जें वातावरण आसा आमचो नेचर आसा पळय तो सारको बुरसो जायत चल्लेलो आसा.
सो गाईज आम्ही आता येयल्या पळय काय बरो हांगा सनसेट पळय हिलटॉपाचेर फूल पावर सारखे न्हू. बरें दिसता न्हू अवी हांगासर. चल आता माझे ब्युटीचो एक व्हिडिओ काडटा बायकीचो माझ्याचो देवा? बूट आला हय देव तुझे खास काय पोज येयना ते. आता पळयात अवी न्हू हांगासर सरपत करता. ही गाडी काढून तो आता खंय हा ग्लास पळय ग्लास हांगासरूच विसारलो. मात जाल्यार विसारतली आसली पण हांगा हाडटा गाडी तो सकयल. कितें म्हणटा हय कचरे फाटी केल्लेले आमी सगळे पुलीस बीन येवन. पळय अवी आपणाच्या गाडयेचे न्हू रील काडटा रील. आणि ही सायड पळयात आं कशी आहा ते. आणि बिहायंड रील पळयात पळय मये मये कचरो पळयात हांगासर सगळ्याक कचरो. पयल्या हाडसो खंय दवरू हांगा हांगा दवरलो. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. पळय काय आसतात व्यू पळय सारको हांगासरलो पळयात फूल पावर आहा न्हू व्यू हांगालो. व्यू बरो आहा न्हू. बोट आहा पळय अवी बोटूच न्हू ती. हय बोट ती बोट थंय डॅमेज जावन पावल्या ती न्यूजार येयल्लेले पळय फाटी तेजो तो मोटर कितें तरी गावला तो. ही बोट पळय हांगासर रोडार येतूर वयर पावल्या पळय सारकी हेजेर फातरांचेर पळय. आनी तूं खंय आहा हिलटॉपार हिलटॉप हो ओ हांगा मगो आमी आगवादा आहा मगो शिकेरे आहा मगो शिकेरे. हिलटॉप न्हू तर वय गू हो गू. डोंगरा. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. ग्लास घे. व्हिडिओ काडपा खातीर क्लास काडलेलो आता परत लायता. सो गायज आमचे आता फोटो व्हिडिओ रील अवीच्यो काढून जाल्लेले आसा. आणि आता आम्ही रिटर्न वयता घरा कडेन. आणि हांगासर मज्जा येतली रातचे टेंट बी घालून रावपाक न्हू रे अवी. पण रिस्क न्हू अवी. पळय म्हाका खाची गोवण्यातल्यान आता पावर व्यू पळोवपाक व्हरता. जा आनी कितें राव 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 सकयल वयशीत पळय डायरेक्ट जातोळे हांगार व्यू पावोंगा. फाल्यां सकाळी मागीर आमी न्यूजार येवंक आहा. दोन मुले ठार हय मस्तीखोर गोवन. मस्तीखोर गोवन. हय दोन एक मुली आणि मुलगा गेला होता डेट मारायला तिकडच झाला ठार. आणि मागीर येतले किऱ्याला लोक मागीर पळयतले कोण ही अरे हेंच्याच्यावर आमी ब्लॉग पळयताली न्हू. पळय हांगासर घाटी मामा येता गेल्लेली बरी हांगासली. हॅलो गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्ती गोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही. आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज आमी येयल्लेले आसा शिकेरेचो हालत म्हणटा पळय हांगालो सारको बुरसो जाल्लो आसा. बाटल्यो बियरीच्यो सगळ्यो फोडून उडयल्ल्यो आसा. सगळे हांगा घाण केल्लेले आसा. तुम्ही तर माझे ब्लॉग्स एवरीडे पळयता न्हू जाल्यार म्हाज्या प्रिवियस खूब पयलीं एक देड म्हयने पयलीं न्हू आमी हांगासर हांवें आनी म्हाज्या फ्रेंडान हांगा सगळें क्लीन केल्लेले आनी बरो व्हिडिओ घातलेलो आनी न्यूजार पासून घातलेलो इन गोवाचेर. आयज परत आसले तशें हांगासर घाण. आता तुमकां हांव सांगूंक सोदता प्लीज डोंट डू दीस. हे बरें दिसना हांगासर. आमचो एनवायरमेंट घाण करूं नाका. नेचर आमचो बुरसो करूं नाका. जो भी बॉम्बे से बाहर से कोई भी टूरिस्ट आते हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज डू नॉट ट्राई दिस. डू नॉट मेक दिस थिंग्स. इधर ऐसे गंदगी मत करो. हमारा नेचर थोड़ा सही से रखो. गोवा में घूमने के लिए आए हो. मज़ा करो मस्ती करो एंजॉय करो. प्लीज डोंट डू दिस. ये अच्छा नहीं लगता है नो. हय आणि आयज हांगासर आमी पावरफूल व्यू पळोवपाक गेल्लेली आसा. मातशी लेट जाली आनी गरमी खूब जाता न्हू. आतां आमी वयता पळयता वाटेर खंय मेळटा जाल्यार नुस्तें पळयता. नुस्तें मेळटा जाल्यार घेता आनी मागीर चल्ली बागान वयता नुस्त्याक स्पेशली. चल या बागान न्हू. हय उडोवशीत आ म्हाका. अरे पावली मरा
हेंका पळय आता भिंगटाकारांक पळय आता एक्सलेटर ओडटा पळय 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 दिसतात पळय पळय बेश्टी कापूस जाल्यात पळय आमची वायट तेंका आतां आमी पळयता मुद्दम हे पळय एकान पळय हे पळय अचानक बाप एक्सलेटर ओडटा अचानक मागीर घालतात त्रासान आमकां आमकां न्हू बागान नुस्तें गावोंक ना म्हणून हिपय आमी आतां येयल्या म्हापसा आनी अवी गाडयेक लागून पार्किंग सोदता चल या हे पळय आमी आतां मार्केटान येयल्लेली आसा मोठ्या बांगडे घेऊया न्हू वेल्ल्यो पळय कडी करया कितले आता किलो 10-12 किलो घेऊया 300 euro पळय आतां आमकां कडयेक नुस्तें जाय तें आतां पळयता कितें घेवपाचें तें सो गायज ही पळय आमी आतां वेल्ल्यो घेता 100च्यो सो गायज हांव आतां न्हू फायनली घरा कडेन पावलेलें आसा अवीन म्हाका घरा सोडलें आनी आपण गेला गाडयेचें काम करपाक आनी गायज येता आसतना न्हू हांवें मिक्सर सारको करपाक दिल्लो पळय तें बी घेवन येयला कळ्ळें तुमकां मिक्सर सारको करपाक तेणी कितले रुपया घेवपाचे सांग फक्त 50 रुपया आनी हो म्हाजो मिक्सर आहा पळय तो परत परत न्हू मोडात रावता हेज्या पयलीं न्हू 7 फावटी तरी मोडला आसतलो तेन्ना हांव म्हापसा व्हरतालें म्हापसा फावटीक घेताले 250 रुपया अशें करून हांवें न्हू म्हटल्यार तेजे 2000 अशेंच उडयला मोडलो करून आनी मिक्सर कितल्याचो सांग फक्त 700 रुपया हांवें फ्लिपकार्टाचेर घेतलेलो तो 3 वर्सां पयलीं कळ्ळें न्हू तुमकां आनी म्हाका मागीर कोणें सांगलें की हांगासरूच एकटो आमचो लोकल सारको करता म्हणून तो फक्त कांय ना 50 रुपया घेता आनी तेजे कडेन हांव वयता आतां खूब वर्सां जालीं न्हू म्हटलें भायर वच उठा भायर वच आं आनी न्हू म्हटल्यार हांव आतां तेजे कडेन वयता 10 फावटी 20 फावटी अशें जालें आसतलें तो मिक्सर न्हू चड लोड घेयना मातशें कितें तरी भितर हेवी घातलें न्हू जाल्यार समजोच तो मोडटा वायरी बियरी सुट्टा तेज्यो कळ्ळें न्हू तुमकां 700 रुपयाचो मिक्सर तो आनी कितलें म्हणून जातलें भितर जाता तें व्हडलें म्हणपाचें आनी सो गायज हांव म्हाजी फटाफट बडबड न्हू कमी करता आनी तें नुस्तें आहा तेजी कडी करता आनी बरें पापलेट फ्राय करता आनी तेज्या पयलीं म्हाका आतां वचोंक जाय शॉपार कांदे काबार जाले आमगेर कांदे ना ते हाडपाक सो गायज हांवें हे पळय मिरसांग पयलींच वांटून घेतली बिकॉज लायट वयतली काय ना तेजी कांय गॅरंटी ना म्हणून आनी आतां हांव वयता नुस्तें सुटी करपाक नो वेल्ल्यो बिल्ल्यो सुटी केल्ल्यो आसा आनी आतां आमी करुया वेल्ल्याची कडी फटाफट नाजाल्यार अवियन घालतलो बोबाव आजून जागना करून किरकीर करतलो आनी गायज तुमकां खबर आसा हांव जी वेल्ल्याची कडी करता खबर आहा ती न्हू सगळ्यांक लायक जाता पूण म्हाका न्हू म्हाज्या हातीचें बरेंच लागना फाटल्या फावटी न्हू हांवें सांगेलकरागेर एक कडी खाल्लेली शिवोले आमी एक फॅमिलीगेर गेल्लेली पळय कितें टेस्टी कडी आसली आनी ते काकीन केल्लेली यम्मी सारकी आनी काकी हांव तुका सांगूंक सोदता तूं जी कडी केल्लेली पळय ती सेम न्हू म्हाजी मम्मी करताली आनी तशीच रेसिपी हांव बी ट्राय करता पण म्हाजे कडेन तशी कडीच जायना अशी कित्याक जाता तें प्लीज म्हाका सांग आनी प्लीज म्हाका तुज्या कडयेची न्हू रेसिपी दी आं सो गायज हांवें पळय कायल न्हू तापत दवरलेली आसा आनी आतां हांव हितूर घालता तेल सो गायज हांवें हितूर आतां कांदो घातलेलो आसा एका न्हू मातसो ब्रावनीश जायसर तळशिवपाचो हांव सारकें करतात जाल्यार सांगात आं म्हाका कितें चूक बी जाता जाल्यार ती बी सांगात
आणि गायज तुमकां हांव सांगूंक सोदता, थोडे जाण अशे आसतले की शी ही आनी कसली खंयच्या काळांतली कायल घेतल्या. सो गायज ही न्हू कायल म्हाज्या मम्मीन हाडलेली. ही न्हू म्हाका सगळ्यान व्हडली. कळ्ळें तुमकां? ही साणात न्हू जाल्यार हांव सारकें पिशें जातलें. आनी ही पळयात कितली वर्सां जाली जाणा, खूब वर्सां जाली. म्हणून हांव हेतूरूच करता आनी म्हाका हेतूरूच केल्लेलें जेवण खूब लायक जाता. आनी हरशीं म्हणून आमकां नेव्यो कायली बी हाडूंकूच जाय. तेज्या लागून आमी थोड्या दिसांनी वचपाची आहा बेळगांव. आनी आतां हे पळय हेतूर हांवें घातले आयान. आनी आतां हेका बरें खतखतो येयसर हेका बरो धवळूंक जाय. आनी गायज तुमकां खबर आहा म्हाका न्हू येल्लो कलर कडी न्हू खूब आवडटा. आतां हांव हेतूर थोडेशें मीठ घालता. हे पळय पुरो इतलेंच मीठ की आतां तुमी पळयतात की हेका बरो खतखतो येयल्लो आसा. आनी आतां हांव हेतूर घालता आमचे फिशू. पळय आनी हे पळय ही सोलां कोकम. म्हाका बाबा कोकम खूब लायक आं कडयेन. अशी आंबट तीख गोड बरी लागता. हे पळय आतां तेणी तो मसालो केलो. ह्या मसाल्याची कितें रेसिपी बाबा कितें खबर ना. हांव आत्तां पावला पळय. हे पळय हें आतां फिलींग करता आनी घाल मुगो ते बरें. घातले मरे आनी खंय घालू. कितें कंजूसपणा करता हे गो. पळय फूल ह्या बॉल्सांनी घातले. पळय बॉल्सा गेल्या ना. तेणी कितली पापलेटां दिल्यान. तेणे 5 दिल्या. कळ्ळें काय. हांवें 3च काडली. 2 तुका 1 म्हाका. म्हाजे कडेन वयचे ना. म्हाका वेल्ल्यो खावंक जाय कडयेंतल्यो. कळ्ळें काय. फूल पावर आहे पळय. आनी आमकां पापलेट हाफ किलो पडली 200 रुपया न्हू. वा खूब सवाय आहा नुस्तें हवे. हय. फक्त इसवणूच म्हारग आहा. कितले रुपया गो हा गिफ्ट. इसवण धाकटुलो 450 रुपया सांगलो तेणे. 450 रुपया. हय धाकटो. हय पळय इसवण आनी पापलेट पळय 200 रुपया हाफ केजी. आनी आमी वेल्ल्यो घेतल्या 100 रुपयाच्यो. वेल्ल्यो पूण बेस्ट आहा ताज्यो. आनी आयज तें सांग आयज आमकां आयज कितले सबस्क्रायबर आयज आमकां मेळ्ळे. खूब सबस्क्रायबर गावले. आमी बाजारान भितर सरतात. आनी नुस्त्याच्या हेतूनय गावले मगो आमकां. नुस्त्याच्या हेतूरूय गावले क्यूट. मागीर नुस्त्याच्या घरा म्हणजे नुस्त्याच्या मार्केटा भायर आमी गाडी पार्क केल्लेली खबर आहा. थंयसरूय आमचे आनी एक सबस्क्रायबर गावले. फूल पावर आमकां सबस्क्रायबर मेळत आहा. म्हाका कोणूच अडकिना. फक्त आकाकूच अरे येते न्हू येते न्हू आक म्हणटा. तशें म्हणटात लोक सगळे. आमचें नांव कोणूच घेयना न्हू आक. तुये घेता मरे तूंच न्हू तो म्हणटा. आतां हे फिलींग करतले आनी भाजतले मगो. हय चल हांव म्हाजें काम करता आतां. पळय कितले. सो गायज हांवें पळय हीट गन हाडला. हेडलायट ओपन केल्लेली न्हू. हेका आतां सगळ्याक सील करूंक जाय. ते करता आतां बसता आनी सील. सो गायज तुमी पळोवं शकता की हांवें ह्या पापलेटाक बरो मसालो लायिल्लो आसा. आनी हो मसालो हांवें काडला घरान. हेजी रेसिपी तुमकां जाय जाल्यार न्हू म्हाका कमेंट करून सांगचें पडटलें. हांवें न्हू हेजी रेसिपी तुमकां पयलींच सांगूंक ना. नाजाल्यार मागीर थोडे लोक म्हणटा की आमकां बाबा व्हिडियो पळोवपाक वाज येता. कितें हे रेसिपीत बी दाखयता. तशें जावपाक जायना न्हू. त्या खातीर पळय तुमकां पयलींच रूच हाडटा. पळयत रावात बरो दिसता न्हू. आनी हो भाजलो न्हू का पळयात टमटमीत तुमच्या तोंडांतल्यान सारकी लाळ येतली. यम्मी यम्मी करून. कळ्ळें तुमकां. आनी हेका न्हू आतां 15 मिनटांनूच धापून दवरूंक जाय. कित्याक की सगळो जो मसालो आहा तो तेका एब्जॉर्व जावंक जाय. मागीर हांव 15 मिनटांनी हेका बरो फ्राय करतलें. आनी पळय लायटी वयली मुस्का येता. मातसो म्हाज्या मोबायलाचो टॉर्च ऑन आहा न्हू त्या खातीर. सो गायज आतां हांव न्हू हेडलायट ही सील करता. हे न्हू करता न्हू जाल्यार सॉल्ट पेशन्स जाय. एक मिस्टेक आनी हेडलायट पिड्यार.
माझे आता फिश न्हू मॅरिनेट जाल्लेले आसा आणि आयन आता घातला कायलीन तेल. आता हेतूर सोडटा नुस्तें. पयात हांवें आतां बरें हेतून सोडलेले आसात गरम गरम तेलान आनी आता बरें फ्राय जाता. आनी तुमी अशें नुस्तें भाजता न्हू जाल्यार हे लक्षान दवरात की तेल बरें तापलेलें आसूंक जाय, नाजाल्यार न्हू नुस्तें न्हू तव्याक दसता. कळ्ळें तुमकां? हांव तुमकां सांगता पूण आतां म्हाजेंच पळोवया तव्याक दसता काय कितें जाता तें. मोये मोये जांगा मागीर म्हाजें. कित्याक सांग अवी केन्ना बी हे तव्याचेर कुकींग करता पळयात तेन्ना न्हू तेजें नुस्तें बिस्तें न्हू सदांच दसता. खबर ना कित्याक तें. इवन ऑमलेट सुद्दां न्हू तेजी तळ्याक न्हू स्टीक जावन उरता. मज्जा येयली. सो गायस ही पळय म्हाजी कडी शीत ही जावन आहा तांबडी भाजी आनी हे पळय स्टफ पापलेट पळयात. पापलेट चड बरं आला. हे पळय हे स्टफ करून भाजला हांवें. यम्मी. आतां हांव बेगी बेगी जेयता, म्हाका सारकी भूक लागल्या. सो गायज आयचो दीस सारको फूल पावर आसलो. आयज आमी गेली भायर, पापाकी बरी गाडी चलयली तेणी. आनी आयज खूब कितें कितें केलें आमी. खाजी गेली सारकी, नुस्तें घेतलें, नुस्तें फ्राय केलें, खाल्लें. आनी आयज हांवें हेडलायट घेवन बसलोलो हांव न्हू. म्हाजो टायम सारको खूब वेस्ट जालो 1.5 वर तेज्या फाटल्यान. आनी आतां खरेंच हांव टायर्ड जाल्लो आसा. 2 जाल्लेली आसा आतां रातची. आनी म्हाजे कडेन ब्लॉग करपाची ताकत ना. आनी गायज दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, लायक शेअर सबस्क्रायब कमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओ कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडिओन. बाय. आनी आयज आमकां न्हू खूब सबस्क्रायबर्स मेळ्ळे. म्हापसा, कलंगूट, पर्रा. मागीर नुस्तें हाडूंक गेले थंय नुस्त्याच्या बाजारा कडेन खूब सारके सबस्क्रायबर्स मेळ्ळे. खूब आमी बरे बरे फोटोज काडले, सेल्फीज काडल्या. आनी येस बरें दिसता देवाची कृपा की तुमचो सपोर्ट आमच्या वांगडा आसा पळय तो. चला मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडिओन.